शिवगौरीच्या तनया तू. गोंयान एकूच ग्रूप असो आसा जाचो महिलाय गट आसा, बाल गट आसा आनी जेंट्स गट आसा जो कला मंदिरान परफॉर्म करता. आमच्या ग्रुपान फक्त महिला चेडवाच ना, बायलां सुद्दां आमच्या ग्रुपान इनवॉल्व आसा. चड खुशी पयली महिला मातशी फुडें आघाडीचेर इतलेंच. समेळवादक म्हणजे माझ्या खातीर खूप डिफिकल्ट आसले. हांव ग्रुपाक जॉईन जाले कोरस म्हणून. येता ते चवथीक महिला फर्स्ट एवर घुमट आरती सिडी जावपाची आसा. कला मंदिर हे आमचे सगळ्यांचे ड्रीम असले. महिला गटातले ह्या वर्साचे पहिले बक्षीस फावो जाला. गणपती कला आणि सांस्कृतिक संघ तोंड पैठण साल्वादोर de Mundo परवरी बार्देस. जैतिवंत ही कार्यावळ आम्ही सुरुवात केली योगायोगान. म्हणजे म्हाका दिसता राजीव कला मंदिराची जी सर्त सुरू जाली ताच्या नंतर ताजे निकाल जाहीर जाले आणि निकाल जाहीर जातूंत युजली आमी म्हणटा की लेडीज फर्स्ट, पण म्हाका आय नीड टू अपॉलोजायज फर्स्ट की म्हाका दिसता ह्या सिरिजान आमी लेडीज हे लास्ट करता. बट आय थिंक आय ट्राय टू कम्पेन्सेट फॉर वॉट आयव सेड. जशें तुमकां सांगलें की परवरच्या ग्रुपान ही सर्त महिला जे आसा गट तातूंत राजीव गांधी कला मंदिर घुमट आरती सर्त ही जिखली. म्हाका खरेंच खोशी भोगता की तुमी जर पळयशात जाल्यार सुंदर परफॉर्मर्स आसा, सुंदर ग्रूप आसा, मास्तरूय व्हेरी इम्प्रेसिव्ह आसा. गणपती कला संस्कृती संघ हे तुमचे सुरवात तुमी ह्या सर्वे सर्वा म्हणजे मास्तर म्हणजे सारको एकदा लिडर कसो. ओके, जरी तो थंय बसून परफॉर्म करिना पण म्हाका दिसता सगळे बाकीची कामां सगळी करता. म्हाका सांग ही सुरवात कशी जाली ग्रुपाची? सुरवात म्हणजे आमच्या ग्रुपाक सद्या आमी फक्त घुमट आरती पुरती ना, आमी सगळे करता. कल्चरल एक्टिविटीन आमी पर्वरीन वन ऑफ द बिगस्ट ग्रूप म्हणूं शकता. आमच्या एकूण 200 भुरगे आमच्या ग्रुपान आसा, फ्रॉम नॉर्थ गोवा पेडण्या ते सावथ. आनी त्या ग्रुपाचो एक्चुली हांव प्रेजिडंट. सद्या म्हाका जी हे आसा हांव सद्या ग्रुपाचो प्रेजिडंट. त्या तितून 14 वर्सां म्हणजे 15 वर्सां पयलीं आयज ह्या वर्सा आमकां 15वें लागता, म्हणजे जानेवारीन आमकां 15वें वर्स लागता आनी आमच्या ती 14 वर्सां आमी सुरवात केल्ली. आमच्या ग्रूप सुरवात करपाचें म्हटल्यार हेतू आसलो, हांव तेन्ना 14 वर्सां पयलीं म्हटल्यार हांव सुमार 14 वर्साचो. सो म्हाका घुमट आरती आमकां कशें आसलें, घुमट आरती आमी पळोवन शिकला, अशें आमकां नॉलेज घेतलेली अशी कांयच ना 14 वर्सां पयलीं. मागीर आमच्या ग्रुपाचे 2 लिडर म्हणजे जेंकां आमी लिडर म्हणटा ताका लागून गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ हो चलता. तो म्हणजे आमचो भाई जो आमच्या मदीं सद्या ना. कोविडाक लागून तो आमच्या मदीं ना जालो. आनी आसा एक सुप्रेश नायक, जाच्यानी ही जी गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ फक्त ग्रूप हो जो आसा हो आमच्या गांवच्या पुरती भुरग्यांक तयार करपा खातीर हो सुरवात केल्ली, अशी बेश्टी सुरवात केल्ली. तातूंत भितर आमी 25 जाणां गांवचे भुरगे येवन आरती शिकताले. सुवास थळी आमचो मास्तर आशिल्ले, लेट सुवास थळी आमचे मास्तर आसले, तांच्यांनी आमकां सुरवात केली आनी आमची बुनयाद घट केली. ते शिकता 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 आमी व्हड जाले. आमचो मातसो मागीर आमी शिकपाची आनीक उमेद वाडली. ती करता करता आमी म्हटलें गोंयान एकूच ग्रूप असो आसा जाचो महिलाय गट आसा, बाल गट आसा आनी जेंट्स गट आसा जो कला मंदिरान परफॉर्म करता. आनी खंयचोच गोंयान असो ग्रूप ना जो तिनूय गट आसा आनी तो एकाच नांवान जाता, तो गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ. आमचे बाल 2 ग्रूप आसा, तातूंत भितर 28 भुरगे आमगेर सदां येवन शिकता. त्या भायर महिला आमची सुमार 18 जाण आसा आनी जेंट्स आमचे ऑलमोस्ट 25 to 30 भुरगे आसा. सो असो करून आमचो एक संघ जो आसा तो तयार जालो. तो आतां आमकां खूब खोस भोगता. पर्वरीन फर्स्ट टायम गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघान ही ट्रॉफी हाडला आनी इट्स अ हिस्ट्री. महिला बार्देजान ट्रॉफी येवंक नाशिल्ली, ती बार्देजान आयिल्ली आसात आनी महिला गटाक पर्वरीन ही केन्ना ट्रॉफी नाच. घुमट आरती म्हणल्यार मातशें पर्वरी सदांच सिटी अशी म्हणटा आमी, गांव असो म्हणना. आनी हो आमच्या गांवांतल्यान एक आमकां गावला बद्दल आमी खूब खुशी आसा. ते ताची मेहनत ती तुमकां ऑलरेडी सांगतली. हांव एक एक करून वयता. म्हाका पयलीं तुमचें नांव सांगा. सो नूतन देवेंद्र काणकोणकर. ओके, म्हाका सांगा आयज ही ऑब्वियसली म्हाका दिसता राजीव गांधी कला मंदिराची घुमट आरतीची जी ट्रॉफी येवप म्हणजे म्हाका दिसता एक अभिमानाची गजाल. तांच्यांनी अशें म्हटलें की तिनूय गटांनी तुमी पार्टिसिपेट करता. कितके बरें दिसलें तुमकां जेन्ना ह्या ग्रुपान तुमी फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं 1 म्हयन्या पयलीं जेन्ना ही ट्रॉफी तुमी घरा कडेन हाडली? खूब खूब म्हणजे खूब खोशी भोगली. जे आमी मेहनत जी घेतली न्ही ते सगळे खरें श्रेय आमचे सागरा सरा वता. पण जे महिलांनी आमच्या वेळान वेळ काडून जी भुरगीं आमची आसा न्ही, कॉलेज करून इतली उमेदीन परत ती हांगा येवन आमकां टायम दिताली. आमी
महिलाय बी सगळी जाता तशी करून कशी करून आमी बरी प्रॅक्टीस करून आणि जेजी फळ आमकां ही ट्रॉफी मेळ्ळी ते आमी खूब खूब म्हळ्यार खूब खोशी भोगली आमकां खूब. सागर ऑब्वियसली चल्यांच्या ग्रुपान बसता, पुरुष गटाक बसता. पुरुष गटाक मेळोंक ना, तुमकां मेळ्ळें बायलांक. तशें कांय ना वायट दिसलें बीन. ना 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 तशें कांय ना कित्याक आमी ग्रूप अशें केन्ना अशे वेगळे अशे धरलेत ना. भुरग्याचे ग्रूप आमचे जशे दादल्याचे ग्रूप तशे महिलाचे ग्रूप भुरग्याचे ग्रूप आमी एकच पण चड खोशी पयली महिला मातशी फुडें आघाडीचेर इतलेंच. ओके, सागरा कडेन हांव लास्ट वतलो टू जस्ट आस्क ऑन दीस रिएक्शन. म्हाका एक सांग, हे जेन्ना यंग टॅलंट आमी बरेचदा म्हणटा की घुमट आरती आमी करता करिना, आमी आमचे कल्चर्स एथोस करिना, बट तुमी हांगासर इतके सारके नटून थटून सारके शास्त्रोक्त पद्दतीन म्हणटात तशें तुमी घुमट आरतीक बसता. ही कलाची ऑब्वियसली जतनाय करता आनी ती फुडें व्हरता. कितके गरजेचें आसा हें फुडल्या जनरेशना खातीर? सो आयज आमी पळयता की अशें ना की बाबा बायलां सगळीं फाटीं आसा खंयचो तशें हें ना. आनी आमी अशें पळयता की सगळी कडेन हांगासरूच न्हू आमीच न्हू सगळी आमची सगळी कडेन घुमट आरती हे सगळे फुडें चल्लेलेच आहा. बट म्हाका अशें आमच्या ग्रुपाच्या बद्दल अशें म्हाका सांगचें दिसता की आमच्या ग्रुपान फक्त महिला चेडवांच ना, बायलां सुद्दां आमच्या ग्रुपान इनवॉल्व आसा. आनी ती सुद्दां आपलें काम सगळें सोडून ती आमची संस्कृताय जोपावपा आमचे दायज जे गोंयचे आहा ते घुमट आरती. अशें ना की बाबा ती घुमट आरती एका गांवान किंवा एका शहरान वाचचें ना की ते सगळे आख्या गोंयभरान गाजतले म्हणून ही सगळी बायलां आमची खूब संस्कृताय जपपाक प्रयत्न करता. कोणें कौतुक बिवतूक केलां कॉम्पिटिशनाक जेन्ना बसता तेन्ना? कौतुक अशें जाता बट समेळ वादक म्हणजे म्हाज्या खातीर खूब डिफिकल्ट आसलें. हांव ग्रुपाक जॉयन जालें कोरस म्हणून, बट बिश्ट अशें वाजोवया म्हणून बसलें तेन्ना अशें जालें की समेळकूच बसचें कशें. जाता कौतुक बट अजून खूब इम्प्रूव जावपाची गरज आसा. आमी जेन्ना आमकां सांगलें आमंत्रण दिलें बेळगांव आमकां आपयलें रामनगर थंय. सो थंय आमी अशी परफॉर्मन्स करपाक बसलेली आनी सडनली आमी बसलेली थंय एकटी बायल जाणटी मनीस ती एक टीचर आसलेली एक्स टीचर ती शिकयताली ती प्राध्यापिका उठली आनी तिणी खरेंच रियली आमचे हात सगळे ताळ्यो मारून तिणें हात हे केले वाजयले आमकां शाबासकी दिली. आनी आमकां तिणें अशी कोणाक अशी डिश लागोंक जायना तशी करता ओवाळणी घेता तशें आमकां तिणें पयशे ओवाळून आमकां तिणी फुडें दवरले. सो ते आमच्या खातीर खुबूच इम्पॉर्टंट आनी खूब खूप अशें आमचें कौतुक केलें आमकां खूब खोस भोगली त्या पळोवन आमकां. अगदी मनापासून आत्मे यायला पाहिजे तरच देव आपल्याला आशीर्वाद देतो. आणि या पोरी तर इतक्या सुंदर वाजत होत्या. छान म्हटलं आणि मी सगळ्या मागे बसून काम काय गोळा हो सगळ्या खरं तशीच प्रॅक्टिस ठेवा. पुढच्या वर्षी पण या आमच्याकडे. एक पाऊल पुढे तुमचा. कॉम्पिटिशन तुम्ही वेगवेगळ्या कडेन पार्टिसिपेट करता, बक्षिसाय तुमकां मेळटा, बरेचदा तुम्ही जिखता, केन्ना केन्ना हरता सुद्दां. ऑब्वियसली तो परफॉर्मन्साचेर डिपेंडंट आसता. हेज्या फुडें म्हणजे हें बक्षीस घरा कडेन येतकूच ताज्या फुडलो प्रवास तुम्ही कसो पळयता? आतां फुडें आनी वॉट नेक्स्ट? आता कला मंदिर हे आमचे सगळ्यांचे ड्रीम असले. कारण हांव हांगा जॉईन जालें तेन्ना एक्चुली पळोवपाक गेल्यार घुमट आरती हे म्हाज्या खातीर नवीन असलें. कारण हांव एक्चुली लायट क्लासिकल ऑर सेमी क्लासिकल हितून पडटा. बट घुमट आरती येयले तेन्ना एक जबाबदारी येयली. त्या जबाबदारीनसून म्हाका दिसता हांवें प्रयत्न केलो आनी ह्या सगळ्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो. आनी सगळ्यांचे आमचे एक ड्रीम जाली म्हणजे ही ट्रॉफी सगळ्यांनी घरा हाडपाची. आतां सगळ्यांनी मेहनत करून ही ट्रॉफी घरा येयली. आतां फुडें आमची जबाबदारी एक्चुली खूब वाडल्या. कारण कला मंदिराची ट्रॉफी हाडल्या उपरांत सगळ्यांच्यो नजरो गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ हेंचेर टिकल्या. सो आमची जबाबदारी वाडली आनी त्या खातीर ट्रॉफी हाडल्या उपरांत आमी आनी आमचें काम आनी मेहनतीन फुडें करतली. बरेचदा ग्रुप सीडी काडटात. ओके, म्हाका दिसता तुमचो जर ग्रुप जर काडीत जाल्यार म्हाका दिसता तिनूय फेजीस तुमकां मेळटले, सेगमेंट्स मेळटले, भुरग्यांचे, दादल्यांचे आनी बायलांचे बीन. कितें विचार आसा फुडार? आमचो एक्चुअली प्रवास जेन्ना म्हणटा तुमी जेन्ना विचारलें नेक्स्ट स्टेप कितें, घुमट आरती जेन्ना म्हणटा तेन्ना दोन गजाली आसता. एक कला मंदिर आसता आनी दुसरी आसता ती सीडी. सदां सीडी जालें की एक अचिवमेंट कंप्लीट, गोल कंप्लीट म्हणटा पळय तो आमचो आसता. सो आमचो येता ते चवथीक महिला फर्स्ट एवर घुमट आरती सीडी जावपाची आसा. ह्या माध्यमांतल्यान आमी सांगूंक सोदता 2024 ह्या साला चवथीच्या उत्सवाक आमची महिला फर्स्ट एवर महिला सीडी जी आसा ती येतली. आनी एकूण आमच्या ह्या महिला
संघाकूय 5 वर्सां कंप्लीट जाता. 8 मार्चाक आमी जी आमची रेस म्हणटा ती घुमट आरती फिल्डांची रेस 8 मार्चाक आमी सुरवात केल्ली. ती आतां येता ते 24 म्हणजे 2024 आमची 5 वर्सां जाता, विच इज द बिगस्ट अचिवमेंट. खंयचोय एक ग्रूप महिला ग्रूप जेन्ना 5 वर्सां सुद्दां टिकप म्हटल्यार ताका खूब काडामोड आसा. कितलेशेच ग्रूप जाता, कितलेशेच ग्रूप फुट्टा. कारण हांव खुबश्या ग्रुपांक शिकयता, हांव सुमार 23 ग्रुपांक आतां शिकयता, पूण तातूंत भितर म्हज्या सुमार 10 ग्रूप आसा. कितलेशेच ग्रूप जाले, कितलेशेच ग्रूप फुटले, बट कमिटमेंट खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी एकान एक भुरगे जे आसा आमचे, एकान एक महिला आसा, तांच्यांनी इतले एफर्ट्स घातला, ताचें तांकां फळ गावला. प्रत्येक आमचो इंडिविज्युअल जो परफॉर्मन्स जाला, लायक कासाळे वादका उत्कृश्ट कासाळे वादक गावल्ले आसा, उत्कृश्ट गायिका भाभी म्हणजे आमची पुजा भाभी जी आसा ताकाय गावला. आमची श्रद्धा जी आतां अंदूचे मेन गायक, तेज्यान पयलीं पुजा भाभी आमकां मेन गायक करताली, ताकाय गावला. उत्कृश्ट घुमट आरती संच जो अंदूच्या कला मंदिरान आमकां उत्कृश्ट घुमट आरती संचय गावला आनी उत्कृश्ट म्हणजे फर्स्ट प्लेसूय गावला. सगळ्या भागान आमकां म्हणजे प्रायजां गावल्ली आसा, सगळी नामनां गावल्ली आसा. ह्या फाटल्यान खुबसो लोकांचो श्रेय आसा. म्हणजे हांव हो म्हाजो घेयना, केन्नाच घेयना. कारण जेन्ना आमी सुरवात केल्ली एकट्याक सुद्दां हांगा घुमट या कितें तें खबर नाशिल्लें. हांगा खुबशे भुरगे आसा. शुभम हळर्णकर जो साई बोडगेश्वराक आसा तो आमच्या फाटी सदांच आसा. सनील पार्सेकारान एक आमकां कॉम्पोजिशनाक हेल्प केला, जो हेरम भारती मंडळाक बसता. आमचे भुरगे जशे की दिपेश जो घुमट वादक आसा आमचो तो आसा, कासाळे वादक दत्तराज अगरवाडेकर आसा, सुनय आसा, खुबशे शामळ वादक आसा, जेंच्यांनी ल्हान ना व्हड करून ह्या भुरग्यांक आपल्या कडच्यान कितें जाता तें तांचे कडेन पावयल्लें आसा. आनी प्रत्येक मनीस येवन हांगा तेंचे अक्षरशः 8 वरां प्रॅक्टीस घेता. हें सांगपाक खूब खोस भोगता. एवरी डे टील डेट ती 8 वरां प्रॅक्टीस करता, वीच इज नॉट अ जोक. फ्रॉम 6 o'clock आमगेर बसता ती 12 ही खूब सांगपाक खूब खोस आसा. ही ट्रॉफी हाडप ही सोंपी न्हय, कारण ताका 8 वरांची मेहनत आसा एवरी डे. जय देवी जय देवी जय श्री कामाक्षी माते देवी जय श्री कामाक्षी माते आरती करी तो तुझ लागे माते आरती करी तो तुझ लागे माते धाव पावगे हे गोळनाते अनन्य रूप तुझे देवी त्रिभुवनी नवरात्री नवदिन नवरूप घेऊनी नवरात्री नवदिन नवरूप घेऊनी दैत्य संहारिसी भक्ताना तारिसी किती कृपाळू तू देवी आई कामाक्षी आई कामाक्षी आई कामाक्षी जय देवी महादेवी जय श्री कामाक्षी माते. सुंदर. म्हाका दिसता हो कार्यक्रम हांगा सोंपोवपाचो, बट बिकॉज महिलांचो गट आसा, हांव एकूच विचारता, तुमकां ग्रूप म्हणून आनी जे तुमकां आतां पळयतात, जी चेडवां म्हणा किंवा बायलां जी हो कार्यक्रम पळयतात, कोणाक अशें दिसता कितें सांगचें तांकां? आतां आमी घुमट आरती आतां करता पळय ते सुद्दां आतां आमी कितें आमचे कॉलेज हे टायम काडून आमी एक एक्टिविटी कशें एंगेज दवरता आमकां. सो आय फील हे बायलांनी सुद्दां बाकीच्या बायलांनी सुद्दां एक एक्टिविटी अशी दुसरी घेतली की दे वील बी एंगेज्ड इन सम अदर एक्टिविटीज रादर दॅन देअर वर्क अशें. सो फुडें सरून तेंच्यांनी अशें घुमट आरती फिल्डान आयले की आनीक प्रोत्साहन मेळटलें आमकां आनी कॉम्पिटिशनूय राजीव गांधी कला मंदिराकूय वाडटलें अशें दिसता. ओके, हें सारकें. म्हणजे म्हाका एक बरें दिसता की जिखले म्हणून तांकां कॉम्प्लेसंट जावंक ना ती म्हणटा आनीक कॉम्पिटिशन तयार करपाची गरज आसा. सागर ऑब्वियसली इट्स अ चॅलेंज, आनी ऑब्वियसली जे पळयता पळय तेंच्यांनी ही चॅलेंज एक्सेप्ट करची आनी हांकांय कॉम्पिटिशन म्हणून दिवचें. आनी फुडल्या फावटी जेन्ना सर्तीक उरता तेन्ना ती उरतलीच, बट बाकीचेय तर नवे ग्रुप्स जर आयले तर आय थिंक वूड बी इंट्रस्टींग टू सी. जशें हांवें सांगलें की जैतिवंत ही सिरीज अशीच आमी सुरवात केल्ली, बट म्हाका दिसता ही आफ्टर 3 विनर्स ऑफ राजीव गांधी कला मंदिर हे हांगा सोंपना, हे फुडें कंटिन्यू उरतली. जैतिवंत फक्त घुमट आरतीनच न्हय तर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत जे जैतिवंत आसा तांकां आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो पुरेपूर प्रयत्न करतले आनी ऑब्वियसली तुमी तांचें कौतुक करतले, तातूंत कांयच दुमत ना. अशेंच आमी मेळटले एका वेगळ्या कार्यक्रमात. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट नेटवर्क. कलेचो खेळ खेळून नाव गाजयता
गणपती कला संघ तुमची उर्बा वाढयता. गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा. हांव मातशें कॅमेरा कॉन्शियस सो प्लीज कॅमेरा याडून आसतलो स्मायल स्मायल करा.